महादेव सुत्ता शनि मंगल राहु केतु दुष्टग्रह पापग्रह कारणकर्तृ ते सर्व गानकर नवग्रहांचा शुभेच्छा स्थान शुभफलात प्राप्तुर्या या गावात कृष्णाच्या पत्रिका योगे समुदया वेदस्तवाय शमारो ज्ञानार्थ चोमानमयिने आकाशं परमोत्तरां शतसंवत्सरं दीर्घमायु आई जी परंपरा आमची लक्ष्मीनारायण देवळ जी चालू आसा 26 वर्सां जाली हो 26वा वर्धापन दिन आनी आख्खे आमचे सड्यावयले तशेंच आख्ख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे तशेंच आख्खे गोंयसून लोक ह्या उत्सवाक लागून शामील जाता भाग घेता आनी सगळ्या लोकांची आमची स्पेशली आमच्या सड्यावयल्या लोकांची जी ह्या देवावरची जी भक्ती आसा आमचो विश्वास आसा आनी खुबशे लोकांनी जे आपले मनापासून जे मागून घेतलेले ते पूर्ण झालेले आसा ह्या देवाचो लक्ष्मीनारायण सदांच आशिर्वाद आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांचेर सदांच आसा आनी जेन्ना हो सडो जेन्ना स्थापन जालो जेन्ना लोक हांगा कामाक लागून हांगा येवन सेटल जावपाक लागले तेन्ना हे देवस्थान हांगा स्थापन जालें आनी त्या देवस्थानाचो आयज 26वा वर्धापन दिन तसोच 52 पालखी उत्सव जी आमची पालखी उत्सव जाता ती आतां 52 वर्सां पयलीं आमच्या सिनियर लोक जे आसतात तेंच्यांनी ही परंपरा सोडून गेल्ली आसा आनी आयज पर्यंत ती परंपरा आमच्या सगळ्याच्या देवस्थानाचे जे महाजन कमिटी मेंबर आसा ते अजून पर्यंत चालू दवरलेले आसा आनी जे व्हड संख्येन लोक हांगा आयज वर्धापन दियाक जे पार्टिसिपेट जावपाक लागून येयलेले आसा ते आख्खे मुरगांवचे न्हू आख्खे गोंयसून सुद्दां लोक येयलेले आसा आनी सगळ्यांची जो विश्वास देवाचेर आसा त्या प्रमाणे म्हाका दिसता खुबशे आनी हो कंटिन्युअस प्रोग्राम आसा आयज जो वर्धापन दिन आसा फाल्यां आयज आमची सांजची दिवजां आसा फाल्यां मागीर पालखी आसा कितलेशे प्रोग्राम हे चालूच कंटिन्युअस 15 दीस हो उत्सव हांगा मनयता आनी सगळे लोक हांगा पार्टिसिपेट जाता सो मागता हांव लक्ष्मीनारायण देवस्थानाचो ताजो आशिर्वाद सदांच आमच्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसलो तसोच आख्ख्या गोंयच्या लोकांचेर ताजो आशिर्वाद आसलो आयज लक्ष्मीनारायण देवस्थानाचो 26वो वर्धापन दिन आनी व्हड संख्येन आमचे सगळे सडेकार मुरगांव आनी सगळे गोंयांतसून लोक येयल्लेले आसा आनी आयज रात्री कितें काय म्हटल्यार दिवजां आसा आनी व्हड संख्येन आमची जी बायलां आसा सड्यावयलीं ती दिवजां जळोवपाक येता आनी तेंच्या तोंडाचेर तो उमेद आसता ती पळोवंक सारकें आसता आमी एवरी इयर येता सकाळची वर्धापन दिनाकूय येता आनी तशीच रातची पालखी काडटा आनी पालखी काडून जातकीर मागीर दिवजां आसता दिवजाकूय येता दीस मागीर आतां 2 दीस मागीर सगळी पालखी आमच्या सड्याभर भोंवतली लोकांच्या दारांनी वचून सगळ्या जाणांक आशिर्वाद घेवपाक मेळटा देव आपल्या दाराचेर येयल्ल्या भशेन सगळे जाणां बरे उमेदीन सगळे जाणां पालखीचें स्वागत करता आनी सगळे जाणां बरे आपल्या मनान जी इच्छा आसा ती मागतात देवा कडेन मागतात विश्वटी ब्राह्मणा कडेन मागतात की सगळी जी लोकांची इच्छा आसा आरोग्य आमच्या सगळ्या मुरगांवकारांचेर आसूं अशी तेंची आशिर्वाद आमचेर आसता मान मेळपाक म्हजे वडील हे देवळाचे महाजन आसल्याने तेच्या उपरांत म्हाका महाजनशीप मेळ्ळी आसा आनी हो खरंच म्हाजें भाग्य समजता की हे म्हाका यजमानपण मेळ्ळें हो जागृत देवस्थान इसवटी ब्राह्मण जो आसा हो जागृत देवस्थान सगळ्या मुरगांवांक खबर आसा आनी आज खरंच म्हाका एक व्हडलें भाग्य मेळ्ळें आनी फाल्यां पालखी उत्सव म्हाका जर भुरगेपणान आमी कार्य करीत येयल्लें आसा आनी आजून पर्यंत देवाचें कार्य आमी चालूच आसा आनी अशें इसवटी ब्राह्मणाक मागता की सगळ्या मुरगांवच्या जनतेक ताचो आशिर्वाद आसतलो ते देवा कडेन मेळटा. Thank you.
श्री इसवडे ब्राह्मण लक्ष्मी नारायण यांचं 26वा हे वर्धापन दिन पुनर्स्थापना आणि 52वा पालखी उत्सव. तुम्ही लास्ट आता आमचे 11 दीस पयला आसतले. 9 तारखेच्यान आमचे प्रोग्राम सुरू जाल्ले आणि आज 12वो दीस आणि परतून आणि एक 8 दीस परतून प्रोग्राम आसा आमचे. आज आमचो मेन म्हणल्यार नवचंडी वर्धापन दिन आणि हाच्या लागून आमचे ऑलरेडी आता महाआवती मागीर महाआरती आणि महापूजन आता सुरू झालेलं आसा. तेचे सगळे लोक आमचे जे पयलींचे आमचे एमपीटीचे लोक आसा, मागीर आमची हांगासर जी चेडवां आसा आमची जी लग्न जावन जायत्या गांवांनी गेल्लेली आसा ती आमची सगळी भुरगीं हांगासर येता. आणि फाल्यां आमचे हांगासर हें आसतलें पालखी सकाळी 5:30 सुमार सुरू जाता. आमी पुजा करता आणि मागीर संक सुमारचे घोटयो भरपाक म्हणजे ओटी भरपाक सुरू जाता. ते रातचे 12 थंयसर हांगासर आमच्या मंडपानूच आसता आणि 12 जाली काय मागीर ते आमी हे पालखी आसा ती भायर मागीर आमची नगर प्रदक्षिणा करपाक वयता आणि परतून येता. आणि सांगपाचें म्हणल्यार ह्या वर्सा तुमी हो आमचो मंडप आसा तो आमी घातला, पण फुडल्या वर्सा आमचो जो मंडप आसा तो गोवा ट्युरिजम डिपार्टमेंट आणि संकल्प आमोणकर यांच्या हेल्पान आमकां हांगासर एक मंडप जाता आणि 26 तारखेक हांगासर फावंडेशन जातलें अशें आमकां सांगलेलें आसा. आतां तें जाल्लेलें आसा. आतां तो महापूजन आतां पयलें आसलें आमचें महाप्रसाद चालू आसा. 12:30 सुमार आमी महाप्रसाद सुरू केल्लो आणि हो आमचो ऑलमोस्ट 4 थंयसर सुरू आसता आणि आमी मागीर एक आमचो कावंटर चालू आसता ते 6-7 थंयसर हांगासर चालू आसता. आणि जे भायल्यान लोक येता म्हणजे कोण आतां कोण काम जावन येता, काम जोडून बी येता न्हू, तांकां हांगासर आमी महाप्रसाद आमचो चालूच आसता. आणि सांगपाचें ह्या वर्साचें मेन उद्देश म्हटल्यार आमकां ह्या वर्सा एक व्हडल्यांतली व्हडली स्टेज आमची मेळ्ळेली म्हणल्यार आनी जे एम्युनिटीज आमकां जाय आसले ते सगळे मेळ्ळ्या कारणान ऑलमोस्ट 3 नाटकां जी म्हणल्यार ऑलमोस्ट 50 जे आर्टिस्ट आसले ते आर्टिस्ट घेवन आमी आमचे प्रोग्राम हे स्टेजीर जाल्लेलो आसा. आणि फाल्यां जर आमचो मंडप जालो जाल्यार आमचे जे ध्येय आसा की वर्साचे 12 म्हयने आमच्या देवळान प्रोग्राम चालूच आसा. आणि हे तुमकांय खबर आसतलें की तुमी आमची न्यूज जायत्या फावटी कवर करीत आसता. म्हयन्याक 2 पंचमी आसता. तशेंच जे आमचे हिंदू लोकांचे जे सण आसा ते सगळे सण आमी करता. म्हणजे 12 म्हयने हे आसा. फाल्यां सगळे पावस जालो जाल्यार आमकां श्रावणान हांगासर भजन स्पर्धा मागीर गायन स्पर्धा अशें कितें कितें करपाक मेळटलें. आणि हे सगळे जे घडटा आणि सगळे आसा हे जे आमचे लोक आसा सड्या वयले जे भावीक आसा तेंच्यामुळे हे सगळे हे कामां आमची ही सगळीं जाता. आज येदो व्हडलो प्रोग्राम करता जायते जाण विचारता सगळ्याक आमकां जाय आसता ते मेन म्हटल्यार पयशांची गरज आसा. हे तुमी आमी कशें तयार करता म्हणून जे आमचे दाते आसा ते आमकां पयशे आमी मागपाची गरज अशी ना, पण सगळे आमकां धाडून दिता आणि हो येदो व्हडलो प्रोग्राम आमचो जाता. ह्या वर्सा हो प्रोग्राम आमचो 20 दीस प्रोग्राम चल्लेलो आसा आणि ऑलरेडी आतां 12 जाले आणि 8 दीस फुडें आनी प्रोग्राम फुडें जे कोण अजून मेरेन येवंक ना तांकां जे भावीक आमचे येवपाचे आणि आमच्या देवाचें दर्शन घेवपाचें. तशेंच जी भुरगीं आमची लग्न जावन गांवांनी दिल्ले आसा तांकांय हांव कळवणी अशी करता की तेंच्यांनी येवपाचें. फाल्यां जी आमची पालखी स्टार्ट जातली ती परवां 9 ते 10 सुमार रिटर्न जातली.